मोगाच्यानो आमच्या मुखार आसा आयचो मानाचो सैरो मानेस लॉरेन्स कुवेल्लो. फाटल्या 25 वर्सां तावन मुंबयतावन दिवो नांवाचें कोंकणी पत्र तो चलोवन आसा. त्या पत्राचो तो संपादक तशेंच प्रकाशक. सेक्युलर सिटीजन म्हणलें इंग्लीश भाशेचें पत्र सयत तो चलोवन आसा. मुंबयंत जी कोंकणी चळवळ चल्ल्या तातूंत लॉरेन्स कुवेल्लो तशें ताची पत्नी सुजान कुवेल्लो हांचो मोठो हात आसा. आज कविता फेस्ता संदर्भार भोव सोबीत करून 4 पानां कवितेक लक्ती जाल्ली लेखनां आपल्या दिवपत्राचेर तांणी प्रकट केल्यात. तांकां आशिर्वाद अवॉर्ड आनी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अवॉर्ड जर्नलिजम तांकां लाभल्यात. तांकां स्वागत. आमच्या मदें आसा कवयत्री स्मिता शेणै, सर्वांक वळखीची. मंगळूरच्या बेसेंट कॉलेजींत जर्नलिजम विभागाची एसिस्टंट प्रोफेसर आनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जावन वावुरता. जायत्या तशें राष्ट्र पावंड्यांच्या कामासाळांनी तिणें वांटो घेतला. एक उत्तीम कार्यक्रम निर्वाहकी जावन तिका नांव आसा. राणी अब्बक्का कविगोश्टीन तिणें भाग घेतला. कविता ट्रस्टाच्या जायत्या कविगोश्टींनी तिणें अध्यक्षपण घेतलां. स्त्रियांक संबंद जाल्ल्या विशयांचेर ती तिच्यो कविता बरयता. बेगीनच तिचें एक पुस्तक प्रकट जावं दी म्हूण म्हजी वैयक्तीक आशा. आतां स्मिता शेणैक कविता वाचूंक आशेतां. सर्वांक नमस्कार. कविता ट्रस्टाचे एक सक्कड कार्यक्रमांत हांव विंगड रितीर येवन भाग घेतला. आजी कविता 12 वर्साची चली. हे एक आंगणांत तीन खेळतना आमी तिगेले सुतमुतू तिगेले ಒಟ್ಟು ನಂತ ಸತಿ हे एक मस्त संतोषाचे संदर्भारी तुमगेलो ಒಟ್ಟು मिगेल दोनी कविता वांटून घेवच्याक म्हाका खूश दिसता. हे अवकाश कोण दिलेले मेल्विन आनी एंड्रू माम, विल्ली, विक्टर माम पूर जनाक वंदन सांगताची मिगेल ही कविता तुमगेल मुखार सादर करता. मिगेल पयलीची कविता सदा पुष्प. एक बायल मनिशी सकाळ तुकून सांज थंय घरांत काम करता. तिका कांय प्रशस्ती मेळना, सिंपल दुड्ड ना, बामूण गांवांत ना म्हूण सकाळ तुकून सांज थंय चांग करता. एक जावका जाल्यार उदक दिता, जड्डा उदक घालता, भीक मागता नाल्यार भीक दिता, चांग करता. नॅचरली शी इज डुईंग गूड एवरीवेर शी गोज. दॅट इज अ ब्युटी ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ वुमन. हे मिगेल काणयेंतू हे एक विशय हांव सांगूक प्रयत्न केला. हांत भितरी एक मनीसू सकलच्या घरांत आसा, वयलच्या घरांतू सिंगल बेडरूम सांजशें घर बेंगलोरांत असल वेवस्था आमकां पळोवचें मेळटा. थंय तांगेले संसार चलता. थंयची बायल मनशी कसं करता म्हूण केवल तांचे आवाज आयकून, तिगेल कामाचे आवाज आयकून हाका जीवन स्फूर्ती येता. कितलें काम करता, कितलें जेता. तशें सदा पुष्प. सकाळी 4:30 उठयता भोवशा. वयर तिगेल गडबड आयदनाचो आवाज. थोडे वेळानाची सुब्बलक्ष्मीले सुप्रभात. माक्षीची नार्ल कंतील शब्दू, कुक्करा सिटी, प्रदेश समाचारू, चित्रगीता, शेतकारांक माहिती आनी वार्ता. आंगणांत सारणी कुंट दावंडाच्यो आनी घरांत कोयर पुसपाच्यो, माथ्यार न्हांवचे उदकाच्यो एका मागशी एक आवाजू. देवाकुडाची किणी घांट उज्वातीच्यो दुरा पुरंबळू. चेट्टी, तुळसी, कर्टेंत ववील झाडांक तान्नीक. पाल्ल्याच्या दादल्या लागीं चौकासी, हळदी कुंकुम हुंबराक. पोळ काडचे चुई मिक्सीचे गुई फण्ण पळेल चोई. हाजी ಒಟ್ಟು लोसण भाजील घाटू. चेरडूवाल रण्य हासू खेळू बोबाटो. 9 वाजताना गेटा लागीं तेल घालून उळयले युनिफॉर्माचे 3 रत्न. धरून पुस्तकां चिरी, उदक, हात वस्त्र आनी टिफीन. कोरस ताळ्याची बाय मम्मी उतराक वयर तुकून उबून येवचें मोगू. कोरस ताळ्याचे बाय मम्मी उतराक वयर तुकून उबून येवचें मोगू. घे सुरू. शिवणे मशिनाच्यो कटपट शब्दू. ते शब्दाक भावगितेचे फाटी संगीत. दनपारा चिकेवेळू सक्कड मौन. सांजेर परतून गौजी गलाटो. पोळ्या कायली वयरी नांचे कायला तो.
कान तिरपील तेन्ना किनाटी पुट्रोलाची मार कोपाची मोगाची उतर लॅक शिकवचे वेळार बिर्रने भुरगीं भायर धांवलीं की म्हाक्षीची दारवाहीच्यो सादू भजने ताळी मदें तूं मोती मोगारे फाड्डें एक तिका एक हिका लागीं घराच मायेक एक पीठ वडचे वटू आयदन घासपाची गडबिडी सनवारा येवचे बामणा लागीं दनपार मोगू सांजेर रागू सनवार येवचे बामणा लागीं दनपार मोगू सांजेर रागू मागीर बासा बास रात्री भायर जेवण आयतारा घम परमळी रांदप तांतू म्हाकाय एक करडो वांटो दर घालून मी जितल्याक वांचून आसचें म्हाका दार घालून मी जितल्याक वांटून आसचें म्हाका हें सक्क आवाज आयकून नवी स्फूर्ती जीवन प्रिती मेटाच्या व्यारांत तूं फुललेलें सदा पुष्प एक क्रॅक व्यार म्हणटात क्रॅक तांतू भितर एक झाड जावन तांत एक फूल जाता सदा पुष्प सदा एक फूल आसता तूं ताका पेरिविंकल म्हणटा इंग्लिशान ताका मस्त जाग नाका खंय जालें तें जावचें फूल तें म्हूण ते देवा दवरतात बरें एक फूल मेटाच्या व्यारांत तूं फुललेल सदा पुष्पाकय उदक घालून वता ती आजप म्हाका की ते सान घरांत तूं हे सान जिणेंत तूं ती कितली जियेता ती भरपूर वांचता व्यारांत तूं जावन फुलची सदा पुष्प ती थँक्यू गेलेल्या हफ्त्यान तूं आमगेल मंगळुरांत तूं 2 हत्या जाली 2 लोक मेले एकलो हिंदूकय एकलो मुस्लीमकय त्या जाल्या उपरांत सगळो गांव पळयतस हेल्पलेसली कांय करूंक जायना वर्स जाता कांय करूंक जायना शिकेल पुरा कांय प्रयोजन ना आनी मार पडले नंतर हेर दीस दूख एक ताप येता मार पडल्यार हेर दीस दूख एक ताप येता भुरगीं स्कुलान पळोवन येतात हेर दीस तांकां तापशें येता आमकां तो तापशें आयला कांय करूंक जायना त्या विशयाक हांवें एक कविता बरयली आनी सक्कड समज जाता वोट पडटा सरकार जाता हाताक हात गळ्याक गळो टक्क टक्का लॅक चुकता जाला मू आनी सक्कड समज जाता मड्याची अंतिम यात्रा निमित्त राबिली दनपारा पुजेक आयिल्ल लोकांले जड स्वासाक देवळाचे पताके ओल्ली जाल्या बांकाचे आवाजान तुलो कोप पिकून आतां रण्ण्याक बदला जाल्यारी आनी समज जाता पडलीन तूं दिंबी घालून मागची जनाल दोळ्या उदाक धरणेंत इरलां पुत्ताळ डिग्री कळल उशिणें दोस्तांनी बारत्यारा खातीर संग्रह केलेल दुडवांत पावलां आनी व्हडना समज जाता बोट दंपील सतन तेची दीग विश भरलेल संदेश नव्यान संपादन जावन वाऱ्यांत चरता ती बोट दंपील सतन तेची दीग विश भरलेल संदेश नव्यान संपादन जावन वाऱ्यांत चरता ती तलवार उठायिल्ल वेळार तुकून हात कांपून थंड जावचे वरेंच्यो व्हिडिओ धांवता क्लिक केलेल सतन देहाचे फोडे अंतरजाळांत सिरकून लांबता ती क्लिक केल्ले सतन देहाचे फोडे अंतरजाळांत सिरकून लांबताची जाल्यारी सक्कड समज जाता मात्याक 100 व्याख्यान दिलेल मंत्री पुरा येवन परिहाराचे मुलाम सोरोन गेलेची मात्याक 100 व्याख्यान दिलेल मंत्री पुरा येवन परिहाराचे मुलामू सारोन गेलेची अवसुले दोळ पुशील पिंतूर मुखावेले पन्नांत परकट जावन घरा पावलां ओटूच घालूक नज म्हूण लेखिले लोकांक घोशण जाल्लेले लक्षांनी संमोहीत केलां होडना आनी समज जाता शांती मास्टरनीक चेडवानच फाशीक चडयिल्ल सपन वन्येल पोट्टांत चेडू हलता बाळांतिराची खोटी दुखी सूट मेळेल चेडवांक व्हिडिओ गेमांतूच लोक विसरला परवानगी घेनशी पार्कांत गप मारच्या जोडी सुकण्यांक लास्ट वॉर्निंग रात्री प्रेतांक पळोवन सुण्याचे विकार रण्ये जाल्यार पळयत राबा सक्कड समज जाता सेमिनारांत शाश्वत येवन वचे मेलेल्याल नांव धन्याले होडपणा खातीर जीव सोडलेल्या कुंकणाचें रांदपाचें जेवण राष्ट्रीय वाहिनीक थापून खावच्याक भाकरी जायतली जाल्या समज जाता 4 दीस हे लाज मर्याद असहायकपण 4 दीस ही लाज मर्याद असहायकपण 5ची दिसची
वल्याचे मौन सोडता. मेलेल घरांत वल म्हणटा आमी 11 days तांकां वले. सो 5 दिसच वल्यांचे मौन सोडता. विसरता हेवय पोरूचे मारामारी वरी. गल्लींत पडलेले अश्रुतर्पणाचे बॅनरा वयरी वोडी सुकयतात. गल्लीर पडलेले अश्रुतर्पणाचे बॅनरा वयरी वोडी सुकयतात. प्रजाप्रभुत्व फुडें सरता. सकट समज जाता. देव बरें करूं.